ಕಾರ್ಕಳದ ದೊಂಡೇರಂಗಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಹೌದು. ಕಾರ್ಕಳದ ದೊಂಡೇರಂಗಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಹೌದು. ಜಯ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೇ, ಜಯ 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 ಕೃಷ್ಣ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೇ, ಜಯ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೇ, ಜಯ 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 ಕೃಷ್ಣ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೇ, ಜಯ 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 ಕೃಷ್ಣ, ಜಯ 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 ಮುಕುಂದ, ಜಯ 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 ಮುರಾರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ ರತ್ನಪ್ರಭಾ ಅವರು ಭಾರತ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 37 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದು ಇದೀಗ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೀದರ್ನ ಮೊದಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ ರತ್ನಪ್ರಭಾ ಅವರು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಪಾರ. ತನ್ನ 37 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ರತ್ನಪ್ರಭಾ ಅವರು ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. समाजात एक अशरीर वाणी झाली. उदयवाणी पत्रिकेचे मक्षी बांधारी विद्याकल्पक म्हळ्यार एक जाहिरातान पळोवचा मेळ्ळा. तांचो विषय कसो विषय म्हळ्यार आमगे समाजात कोणाक कोण दुर्बळ आसा, कोणाक शिकची मन आसा, तांणी आमकां संपर्क करा, आमी तुमगेली मदत करताचे म्हळ्यार एक आव्हान. आनी PUC नंतर तुमकां कसो पुरो शिकचे आसा ते पुरो आमी तुमगेल म्हापशा आसाची, तुमगेल पाटिपल आसाची म्हणून सांगचे एक आश्वासन त्या दिसू उदयवाणी पत्रिकेर आमकां पळोवचा मेळ्ळा. आनी कोणालेय नाव ना, खाली एक वेबसायट ताचें नांव आरी तुमगेल्या अर्जी घालच्याक एक अवकाश.
तसल एक सवलत GSB समाजाचे इतिहासांत पहिले फावटी जावचे म्हळ्यार आमी आश्चर्य पोवच्याक सादिना इथं म्हळ्यार ते फर्स्ट टाइम जावचे कार्यक्रमाचे केंद्रबिंदू ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಪ್ರಭಾ ಮಾಯಿ ಹನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಕನು ಹಂಗೆ ಒಂದು ಪವಿನ ಸತಿ ಹಂಕ हैदराबाद जाका हंक विशेष जन में कितें म्हणा रे आम्ही आज बहुशा रामचंद्र सिनेमानूच ते पळोवपाक म्हण आशिल्लें हांव बेंगलोर गेलो ना फक्त पळोवचें जायना तशें जावन आज भारी संतोश रे आमगे पेंट्या तर्फेन तशीच विश्वकल्पा कार्यक्रम तर्फेन प्रीतीपूर्वक स्वागत करता हज्जे कार्यक्रमाचे रुवारी म्हणून सांगीत आमगे नंदगोपाल शणे मामू तन्ने हे कार्यक्रम तो मस्त मस्त म्हणा रे बहुशा आम्ही आरामशीर न्हीद काढले त्यांनी तिथे भारी टाइम येऊन त्यांनी हांगे पाविन आसा ती तांकां 10 जणां तर्फेन राम मंदिर तर्फेन आम्ही स्वागत करतात कडेन आशिल्लें जाल्यार आज ते देवान आमकां एक अवकाश दिल्लो आसा पैमाम तुमकां आमगे पेंटा तर्फेन 10 जणां तर्फेन प्रीतीपूर्वक स्वागत करतात हजे एक 30 टाइम्स एक ग्रोथ करून दाखयल मनीस लेवलार रप्पोचे एक जबाबदार आमगेल मुखार आसता तसले एक काम 30 टाइम्स येता आनी हे विद्याकल्पक म्हणल्यार एक कॉन्सेप्ट आयिल्ले फर्स्ट तागेले माथ्यात एप्लाय करचे डायरेक्ट डोनर दाखोवन डायरेक्ट आमगेले आमकां बेनिफिशियर्सींक पावचे रत्नप्रभा हांणी दूर हैदराबादांत देखून आमगेले एक प्रीत दवन आयल्याची तशेंच बस्ती वामन शेणे मामू आनी सर्व मानादीक सोयरे आनी ह्या कार्यक्रमा येवन पाविल्ले आमगेले स्कॉलर्स तांगेले मलगडे आनी दोंडेरंगडी गांवच्या जनांक प्रणाम करून एक प्रास्ताविक उतर उलोवच्या इच्छा पावता देवाक एक मात्र स्वरूप जावन आमी पळोवन आराधन करचे आश्वीज मासाचे हे एक पुण्यकालांत पर्वकालांत आमी हे दोंडेरंगडी गांवांत येवन पावल्याची दोंडेरंगडी गांवांत तुमी येतना पळोवन आशा पुरो हे एक्चुअली सोमेश्वर अभयारण्याचे मुळांत आसा हांगा आनी इतले ग्रीनरी आनी येतना तुमी एक हांगाचे एग्रीकल्चर हें की प्रती एक पळोवन आशा पुरो एक कितले एक सुंदर गांव हो आनी मुख्य जावन म्हाका मस्त जाणां निमगेले हे कार्यक्रम तुमी इतले दूर इवन आमगेले मुखेल सोयऱ्यांनी निमगेले आज हांगीच ते कार्यक्रम इतले दूर हाडून दवरला कन्नड रत्नकोश दिवन हांव स्वागत करतास आयचे ह्या समारंभाचे अध्यक्ष तशीच अनेक मुखेल सोयरो श्री प्रदीप जी पै हांकां आतिश मल्ल्या हाणें वेदिकेक येवन पुस्तक दिवन स्वागत करता CA गिरधर कामत स्वागत करता देवादीन बेनगिल नरसिंगराव शुर्वेक उडगास येता आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपनमोऽस्तुते लोकां म्हणून मागणी करता 8 वर्षां सांगले त्यांनी काम केला मागीर हांव हांगा आसा म्हळ्यार कारण मिगील अम्मा सो हांगा बैसून आसलेले चेडूमाक पुरा एक लेसन कसं म्हळ्यार चेडूमाक तांगेले अम्मा पप्पाक अम्मा धैर्य जावन आसला रे अम्मा डायरेक्शन दिला रे चेडूमा आमगेले नंदगोपाल सांगलेले मिंके आकाशाकय वच्चे अवकाश आसा म्हण सांगता हांव कारण देताना आलोचन करता आसलेली मिगील अम्मा 1921-22 तिगेली डेट ऑफ बर्थ ते दिसांतू ಕಾರ್ಕಳಂತೂ 10th ವಾಜುನು ಮಂಗಳೂರು వచ్చును PUC ಕೋರ್ನು ತೈತನು ಮಡ್ರಾಸಾಗ వచ్చుನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ವಾಜಿಲಿ ಮಳಾರಿ तिका कितले धैर्य असलाले म्हणून आणि तिगेली अम्मा कितले धैर्य असलाले ते दिसांतू तिका वाजूच्याक पेटयली म्हळ्यार
I think both my mother and grandmother, दोघजणय they were much greater. मिगेल बशी ग्रेट म्हणून हांव लेखचे कसल्याक म्हळ्यार ते दिसान तो प्रदीप पयलो तूं कारण तो येतान उलोवन घेवन ते आयले इतले आतां रोड आसा हांव एक 30 वर्स सुरेख आयला तेन्ना रोड समना हांगा तांगेल टायमान तूं रोड कितले कश्ट रोड ना बस ना अम्मा सांगचे कारकळतून आम्ही मुलकी ते चमकून घेऊन वच्चे एक पण मुलकी टू मंगळूर चमकून घेऊन वच्चे बस ना बंडीन पैसून वच्चे वचून मेडिकल कॉलेज कशी डॉक्टर जाऊ का म्हणून अम्माक मस्त आश असलेले पुता तुम्ही करा ती पळया तुम्ही वयर येतात म्हणून अम्मा पप्पा सपोर्ट मस्त आसता चेडू माले बट तुमकां एक विजन आसका ते गोल रीच जावच्या खातीर तुम्ही कष्ट पावन काम करका कामान मिती आम्ही हे कंडिशनाक आयला ती आम्ही 10 जाणांक हेल्प करका म्हण सांगून तुम्ही हेल्प करका सान तुमकां जॉब अशी येता बट इफ यू आर अ गुड ह्युमन बीइंग यू आर अ ग्रेटर ह्युमन बीइंग देन अ पर्सन हू इज अर्निंग मिलियन्स ऑफ रुपीज पुरा साध्य आसा आमी त्या करचे प्रयत्न करताचे एक मेसेज तांणी दिला तांगेल जिवनान तुजेलेलो एक अनुभव तुमगेल मुखार सेक्रेटरी जावन आसतना तांकां येवन मेळ्ळो तागेलो तागेली धूव आयली तिगेलें नांव कसं जालें म्हणून गेला रत्नप्रभा म्हणाल तो म्हळ्यार एक निदर्शन रत्नप्रभा तुमकां देव बरें कर म्हणटा तांणी कोंकणी भाशे खातीर मस्त काम करता आसाचे म्हळ्यार तांणी स्कॉलरशीप दिवची मात न्ही तांगेले म्हणजे GSB लोक पुराणे कोंकणी सो तांगेले भितर आशिल्ली कोंकणी भायर हाडचे प्रयत्न उजवाड दूर दाखवून आयला लेखील तशी ना ह्या जीवन टोका गेला 3,334 रुपीज ईच अर्जुन जी प्रभू सेकंड PUC गुरपूर सेकंड PUC ब्रह्मावर आता उत्पुंदा मेधा कामत फर्स्ट रैंक इन MA कोंकणी पुण्याला डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉल बॅडमिंटन टूर निंतू फर्स्ट 800 मीटर सेकंड कोणी विद्यार्थी वेतन निधी दाखवून खूप प्रेरणा घेतलेला आसा आता प्रदीप पै तुमगेल म्हाका आपण अशीच दोंडे रंगडी म्हणले गांवांत तूं एक ह्या वर्सा प्रोग्राम करका आनी मॅडम रत्नप्रभा कारकळ गांवची नाती ती हाडचे जातोय मो कोइन्सिडेंटली मॅडम त्या दिवसा ओशन पर्ल मंगळूर आशिल्ली एक लग्न आयिल्ली वच्चे ती आतां गव्हर्मेंटाच्यान रिटायर जाल्लेरीची लॉट ऑफ पोजिशन्स शी होल्ड एवरी डे शी हॅज डिफरंट मिटिंग्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल I compliment and respect, pay my respects to Srimati Ratnaprabha. तर म्हणता जमतांका पहिले पावटी मंगळूरांतू लोक जाती मत भेद नतिला कोंकणी भाषिक लोक मंगळूरा येवन पाविले आई व्हड काम करता असं म्हणून म्हाका दिसता आमच्या समाजात मस्त जण सांगता नाशिल्ले व्हड काम केलेले आमकां दवाखान्यार रे तुम्ही विश्व कोंकणी केंद्र आयले रे ते कळटा आमी ते कीर्ती मंदिर म्हणून केला हॉल ऑफ फेम म्हणून थंय सामान्य कोंकणी लोक कितले व्हड काम केलें आनी जगत त्या तांणी कसं देण दिलें म्हणलें दिसचें एक थंय आसा आमी हें करून दवरला पोर्ट्रेट्स तशें तुमकां जाल्यार रे आजी आमगेले विश्वकल्पक हांणी दिल्लेलें खंयची एक सान एक म्हळ्यार पिक्चर आसा हेजे म्हळ्यार तांणी कसं की बरें मनान व्हड मनान आमगे चेडवांक शिक्षा कसा हें दाखवा तें दिवचें ताटे ओट्टू मेळ्ळें 4-5 जाणांनी मेळ्ळो हें दिता आसाची प्रति वर्स एक आमकां भाग्य कसं म्हळ्यार विश्व कोंकणी केंद्राक तांणी त्या चेड कोण हे स्कॉलरशीप घेतला तांकां मंगळूराक विश्व कोंकणी केंद्र आपोवन हाडून ताका ट्रेनिंग दिताची ट्रेनिंग म्हळ्यार कसं ना आज हेजी आतां तुमी आयकलें मो असले का जीवन एक दृश्य दिवचें एक विजन दिवचें एक काम करता विद्याकल्पक हाका देव बरें कर म्हण सांगून आज एक
किन्नी 4 वर्स न्ही हां जाल्यार मुखार विश्ववाणी केंद्र पयलीं व्हड म्हणून दावका म्हणून हांव देवाला म्हाका हांव म्हगेले 2 रुपया देव बरें कर अब्दुल कलामान एक सांगिल्लें वंडरफुल कोट आसा हें कोणें सांगता विचारडवा अब्दुल कलामाना ड्रीमा विशय एक कोट सांगला एक विषय सांगला ड्रीम म्हळ्यार कशें आसता म्हणून हाचे हें कोणाय चेडवान सांगलें री तुमकां 500 रुपया गिफ्ट आसा नंदगोपाल दितास anyone a wonderful quote on dream by Abdul Kalam. Yeah, good. तुका नाव कसं जालं? अदिती पै सांगता असा ऐकूया. Dream is not that which you see in night. The dream is which don't leave you to sleep. Very good. Okay, I'll do little correction. Dream is not something which you get while you are asleep at night. Okay, dream is something which never allows you to sleep. Okay, म्हळ्यार तुमकां स्वप्न अशें पळोवता की तुमकां न्हीद पडोशी आसो तुमकां स्वप्न तुमकां गाईड करता. ओके, सो Aditi Pai wins 500 rupees. Right? Give her a big hand. Right? अर्थ जाल्लो तीन सांगेल तुमकां. So dream is something which never allows you to sleep. Okay, you should ನಿಮ್ಗೆ कोणालेगी ನಿಮ್ಗೆ मस्त जन आसाची ಗೊತ್ತशिला तांणी तुमगेले क्वेश्चन आन्सर करताची ताजे फुडें हांव तुमके क्वेश्चन निमगे दिता तुमगेले कितले जन पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता आसाचे तर फंक्शन अशी अरेंजमेंटाचे पुरा थोड्याची फोटोग्राफ्स आणि डिटेल्स पुरा पेटोवचे सुरू केले पळयताची म्हाका आश्चर्य जालें इतली पुरा करता सर सांगून म्हळ्यार तशी म्हळ्यार करतरी ते एक अर्द करची म्हणना परफेक्ट जावपाक हें एक म्हाका एक नमुना इन्स्पिरेशनाची आजी एक स्टार्टींग कशें म्हळ्यार विद्याकल्पकाचे एक स्टार्टींग स्टेजार म्हगेले एक एक्सपिरियन्स कसो म्हळ्यार एक मनुष्य आतां तिरुपती भायर सरला म्हणलें पळया कार घेवन भायर सरला तिरुपतीन तो दर्शनाचें अरेंजमेंट केला रातचें अरेंजमेंट केला वचून येवचें पूर अरेंजमेंट केला म्हगेल्या कारार एक सीट आसा तूं येत म्हण निमीत आसा कोण नाका म्हणटा तशी जालें हें विद्याकल्प स्टार्ट करतना शेणे म्हणलो अशें काम कोर का म्हण आसा तूं येव का म्हण म्हगेलें एक मन म्हण म्हणलो तसं विष्णू प्रभा आमगे विद्याकल्पक उठ आसा तो आतां आमगेले विश्वकुमार भट हांकां एक सन्मान करता अंडरस्टँड करचें म्हाका आज वरी जायनी नंदगोपाल शेणे कसन मनुष्य म्हणून म्हाका आज वरी म्हाका कळ्ळें एक्चुअली तो खंयचे मार्क्स कसले करता कांट इमॅजिन आज वरी 8 वर्ष 9 वर्ष पोक कार घेवन वता आसतो इनोवा वर्षाक एक मर्सडीज काडीत डेली सकाळी तो वॉकिंग मेळटा तागेलो पूतो आनी धुव दोग लोक वॉकिंग येता आमी लोक आसा ते मोस्टली वोटो लोक वॉकिंग वताचे अबो 40-45 नंतर वोटो लोक वॉकिंग वताचे कित लोक आमी चेडो घेवन वताचे नॉट इवन ए सिंगल आतां ती निमगेले तागेले धुवेक खंय भाव खंय म्हणून घरांत आसा कसले कोतास की तागेले ग्रँड पेरेंट्स पळोवन घेवचे एकल ना एकल तांणी थंय उरताची सी कसो ग्रेट एक विचार करताची एक धन्यवाद समर्पण करता ताचे पयस फुडें एक सान एक विशय सांगूंक हांव इश्ट पावता बीएन प्रभू मामा हांगा आसा ते फुडली वर्सा हांव एक 20-25 दीस बसरूर जालो बसरूर गांवचे जालो ह्या फाटी 15-20 दीस लागून हांव दोंडरंगडीत जाला बदल म्हगेलो गांव मुणकूर कसं जालां म्हळ्यार प्रति एकले म्हाका पळयलें आशिल्लें तूं कसो मारा दोंडरंगडीन हितलो म्हण आमगे देवगिरी गाडीर भोंवतोच तूं कसो न्हय म्हूण केला जाणां गोत्तू ना कसो विशय म्हणून बट लास्ट ते एंड जाता ना कार्यक्रम असल कार्यक्रम तुम्ही करता मरे म्हणून तशी जाल्यार कसं की देवाला आशीर्वाद बदल सांगल्यार आमी 15 दीस लागून कसं काम केलां बट आमकां मोटिवेशन सगळ्या नमुन्यार सगळ्या जाणांना दिला सो आज एक सान मटाक हांव धन्यवाद समर्पण दिता आयच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष जावन आयिल्ले श्री बैलंगडी जयराम नायक प्रेसिडेंट श्री राम मंदिर दोंडरंगडी हांकां हांव मस्त धन्यवाद दिता
ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ. ಶ್ರೀರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲೇಬೇಕು. ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ V4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.